सपोर्ट आहा तुमी कितें सांगूंक सोदता हाज्या बद्दल? आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे कितें रिलीफ मेजर्स जे अनावन्स केला, जेंच्यांनी लोन्स घेतला पळय तांकां, की दे वील बी गिवन मॉरेटोरियम पिरियड. तर मॉरेटोरियम पिरियड म्हटल्यार एक 3 म्हयने तुका एक तर एक्स्ट्रा दिवप किंवा 3 म्हयन्याचो जो तुजो इन्स्टॉलमेंट आसा तो तुवें 4थ्या म्हयन्यान वांगडाच भरप, किंवा तुका बँकान तुजो EMI आसा तो रिशेड्यूल करून म्हणजे फुडले उरलेले EMIs तुका वाडोवन दिवन तुज्यान ते भरपाक जाता. पूण हे दृश्टीन मातशें ठोस गायडलायन्स किंवा इन ब्लॅक एंड व्हायट अशें आजून पासून आमचे कडेन काय पावूंक ना. त्या खातीर म्हाजो असो हें आसा की हे जे लोन आसा पळय न्ही तर इंट्रस्ट माफ करचो अशें खंयच म्हटलेलें ना. मॉरेटोरियम पिरियड म्हटल्यार तुका 3 म्हयने फुडें मेळटा की म्हाका 3 म्हयन्याचो इन्स्टॉलमेंट तुका आतां भरपाची गरज ना, पूण फुडें तुका भरपाकूच जाय. पूण इंट्रस्ट जो आसा तो माफ करचो असो खंयच म्हटलें ना. तर म्हाज्या म्हायती प्रमाणे, म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे ज्यांकां आपले हफ्ते भरपाक शक्य जाता, जेंकां रेगुलर इन्कम येता, तेंच्यांनी ह्या मॉरेटोरियम पिरियडाक रावचें न्हू, कारण तांकां फुडें तो इंट्रस्टाचेर इंट्रस्ट लागतलो आनी तांकां तेजे त्रास जातले. तर शक्य आसा जाल्यार हफ्ते आहा पळय तेंच्यांनी ते रेगुलर भरचे अशें म्हाका दिसता.